मनोहरभाई पर्रीकर हांची आज डेथ एनिवर्सरी. त्या डेथ एनिवर्सरीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हज्या बरोबर आमचे गोंय राज्याचे राज्यपाल हे म्हज्या बरोबर आशिल्ले आमचे CS एडमिनिस्ट्रेशनाचे सगळे ऑफिसर मनोहरभाईंचे दोगूय सुपुत्र हे आदरांजली दिवपा खातीर आयिल्ले. ऑलवेज मनोहरभाई इज एन आर्किटेक्ट ऑफ न्यू गोवा म्हणून वळखले वतले. इनोवेटीव प्रोजेक्ट त्यांच्या कार्यकाळात जाल्ले हे पुराय कंप्लिटली करपाचो योग म्हाका आयलो. बट सातत्यात इनोवेटीव थिंग्स करपा खातीर त्यांचो हातखडो आशिल्लो. ओके, त्या खातीर आज परत एकदां हांव गोंय सरकारच्या वतीन आनी तमाम गोंयच्या लोकांच्या वतीन भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तांकां आदरांजली दिता. Manohar Parrikar ji was a humanist. As a former colleague, person who has worked with him, with Government of India, we feel a little lost, and we always pray to God that may his soul rest in eternal peace. आज मनोहरभाईची 7th डेथ एनिवर्सरी आनी श्रद्धांजली दिवपाक अर्पण करपाक वर्सा प्रमाणे आयिल्लो. वर्सा प्रमाणे बर्थ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी दोनी एका येवन मनोहरभाईचे आशिर्वाद घेवन फुडें वचप ही चाळणां पयलींच्यान दवरिल्ली आसा. मनोहरभाई एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पर्सन हू टॉक्ट अबाउट गव्हर्नन्स, हू टॉक्ट अबाउट डेव्हलपमेंट. हांव सदांच म्हणटालो की ही हॅज बीन द डेव्हलपमेंट मॅन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा म्हणून. आनी इन रॅरिटी ही हॅज हॅड वी हॅव हॅड द प्रिविलेज टू सी हिम एज अ डिफेन्स मिनिस्टर. सो म्हाका दिसता आज आशिल्लो जाल्यार विकसीत भारताची भाशा आनी जे भाग 2047 जे आमचे प्रधानमंत्री उलयता तातूंत म्हाका दिसता म्हत्वाचो रोल मनोहरभाईचो आसतलो आशिल्लो. हेंचे जे स्टेटमेंट आसा पळय हे फक्त लोकांक मिसगायड करपाचे, लोकांक फक्त दिशाभूल करपाचे खंय तरी हे आसा. आतां तेंचो मे बी प्लॅन आसतलो की हे इलेक्शन म्हणल्यार आमी मुखार व्हरतले. आतां इलेक्शन जालें आनी परत जर परत सत्तेर येयले जाल्यार हांगा पुलीस हाडपाचे, लोकांक बडे धडय करपाचे आनी हो प्रोजेक्ट व्हरपाचो. आमकां ती हे नाका, आमकां इन रिटर्न जाय. आमकां जेन्ना पर्यंत हो जो बंधारो आसा हो हांगसरलो, हो जो प्रोजेक्टच हांगसरलो जो स्क्रॅप म्हणून जो पर्यंत आमकां रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाचे ना. आमचें हें एजिटेशन आसा तें आनी स्ट्रॉंग जायत वयतलें, आमी इंटेन्सिफाय करतले. कळ्ळें न्हू. आतां जे काल तेंची जे मिटींग जाल्या त्या प्रमाणे आमी 2 दीस वेट करता. जो पर्यंत 2 दिसान जर आमकां हेजेर जर क्लियर हें मेळना जाल्यार आमी हेजे मुखार जी स्टेप आसतली ती स्ट्रॉंग स्टेप आमी घेवपाक फाटीं रावचे ना. सुभाष शिरोडकरांचे कितें सांगला, WRD बिश्णूसां कितें सांगला पळय न्ही, तेजेर तो प्रश्नच येना. तो कितें सांगता की तें आयकप. म्हाका जाल्यार दिसता तेजेर कांय विश्वासूच दवरपाक. तेणें सुरवातीक आमकां प्रेजेंटेशन 20-25 जावं कोणाक खंयचे कडेन व्हरोन प्रेजेंटेशन दाखयलें म्हणल्यार जेन्ना आमचे संकेत बाबान तांकां सरळ प्रश्न विचारले ते निरुत्तर जाले. हें जें आतां आंदोलन जातलें, जेन्ना आंदोलन जाता तें महा आंदोलन म्हणटा हांव. आनी थंयचो कितें जे फॅक्ट घडला थंयचें कितें जातलें एका पूर्ण सरकार जबाबदार आसतलें. आनी हेजेर हांव 101% सांगूंक शकता, गोंय पेट्टलें. म्हापसा कंट्रोल रुमान 554 आमकां पेंटींग कंट्रोल रुमाचेर कॉल येयले. बिहायंड कारावयलो पेट्रोल पंप फार इन्सिडेंट जालो, स्क्रॅपयार्डाक उदक पडटा. इमिडिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमी फर्स्ट कितें वॉटर टँकर टर्न ऑफ केली. इमिडिएटली स्पॉटार आमी कितें येवन पळयलें कारावयलो पेट्रोल पंपाच्या फाटल्यान स्क्रॅपयार्ड आहा तेका उदक पेटना. इमिडिएटली आमी फायर फायटींग हें स्टार्ट केलें आनी सेकेंड आमी म्हापसाचें सेकेंड टर्न आउट आपयलो. दोन्ही ते टर्न आउटान आमी फायर फायटींग हें स्टार्ट केलें. एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आमी वता थर्ड टर्न आउट आपयलें फ्रॉम कोरोडे फायर स्टेशन. जशें आमी पॉयंटार येवन ते पळयलें स्क्रॅपयार्ड आहा तेका उदक पेटलें. मेन एंट्रन्स आसा फायर फायटींग हो करून फायर आहा तो कंट्रोलान हाडलो. तेज्या उपरांत आमी कंप्लीट तो एक्सटिंग्विश केलो. तेजे भितर जे स्क्रॅपयार्ड आमी हांगा तेजे मिक्स तेजे मटिरियल आसतली प्लास्टीक आसतलें, मेटलाचें म्हणजे पॉपेल पेपर्स बी आसलेले. मेन म्हणटा 2 नंबर ऑफ LPG सिलिंडर आसलेले. इमिडिएटली आमच्या ड्युटी करून पयलीं सेफली दोन्ही ते सिलिंडर भायर हाडले. कित्याक ते फायरान इनवॉल्व कितें जावंक पळय, कितें ब्लास्ट जालां आनी कितें खबर इन्सिडेंट दोन्ही सिलिंडर आमी भायर काडून फूल फायर आहा तो अंडर कंट्रोल हाडून आमी कंप्लीट एक्सटिंग्विश केलो. हांकां फायर न्हू हांकां फायर परमिशन बी आसा ना. आमी स्क्रॅपयार्डाक फायर परमिशन कित्याक दिवना. जी कन्सर्न आहा तें ऑफिशियली अप्लाय करून कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी करून ती घेवचे पडटा. परमिशन स्क्रॅपयार्डाक ना. सो ओनर म्हणटा परमिशन आहा म्हणटात.
म्हापसा सुद्दां आमी कितें दिवना, म्हापसाच्यान आमी दिवना. जर मे कितें कॉम्प्लेंट ऑथॉरिटी कडच्यान घेतला जाल्यार आमी जे डॉक्युमेंट आहा ताका सबमीट कर म्हणटले. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार हांगा 50 मिटराच्या अंतरार हांगा पेट्रोल पंप आसा आनी अशा अवस्थेन हेजे व्हडले स्क्रॅप यार्ड आसतात आनी परमिशन घेयना. खंय तरी सेफ्टीच्या बाबतींत सेफ्टीच्या तेच्या खातीर कन्सर्न कंप्लेंट ऑथॉरिटीज आहा ताका आमी फारीक कितें ते कंप्लेंट रिपोर्ट घालतले आनी जे नेसेसरी एक्शन आहा ते कंप्लेंट ऑथॉरिटी घालतले. म्हापसा म्युनिसिपॅलिटी एरिया ताकाय आमी लेटर ते करतले. असो तो इन्सिडंट कितें जाला हेजो प्रिकॉशनरी मेजर कशें तुमी म्हणटा फ्युचर इन्सिडंट कितें एवॉयड कितें करपाक जाय, कितें प्रिकॉशनरी मेजर आहा तुज्या कितें फर्दर कितें कोर्स ऑफ एक्शन आहा आमी रिक्वेस्ट ताका करता तुमी घ्या म्हणटा तुजें सायडीच्यान मेन एक्सिडंट तेच्या सायडीच्यान म्हणटाना पूण पार्ट कितें तो नोट करून तेच्यान क्लेम स्टार्ट करता. तेच्या टायम ऑफ इन्सिडंट आमकां इन्फॉर्म केलो 2 ते 3 मिनीट भितर आसलेले म्हणून इमिजिएटली ते कितें भायर सरले इंजिरी अशें काय कितें जावं ना सिलिंडर ब्लास्ट जावं ना इमिजिएटली आमी म्हापसान 5 किलो टर्न करून म्हणजे फर्दर कितें लॉस आसलेले ऑलमोस्ट 70 to 80% आमी स्क्रॅप यार्डाचे जे मटेरियल आसलेले आमी हे केले सेव केले आनी फर्दर जो उजो आसलेलो हेजे पेट्रोल पंपा कडेन तो आमी कंटेन करून इस्टिमेट केलो. सो लॉस कितें हांगला तेन्ना ओनरान स्क्रॅप यार्ड मटेरियल तेणी दिवना. ओनर कोण कितें कळलें ओनराचें नांव खंय मेळना. कोण म्हणटा आपूण हांगा मॅनेज कितें करतालो ते आमकां दोग जाण आसा तेका आमी सांगला की डॉक्युमेंट कितें आसा ते आमी सांगता सबमीट कितें कर न्ही फर्दर कितें कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लेंट ऑथॉरिटी करता. तर हांव सद्या आसा बिचोली नायकनगर हांगासर. म्हाज्या फाटसून तुमी पळयता एक गर्दी पळयता आसतली. सांजच्याच टायमाचेर एक भयानक अशी बिचोली वासांक अशी दुखद घटना अशी घडलेली आहा की घरान सांजच्या टायमाचेर बापूय आनी पूत हेचो एक संशयास्पद बॉडी सद्या मेळिल्ली आहा. सद्या त्या संदर्भांतली बिचोली पुलीस चवकशी करीत आहात पण त्या चवकशे दरम्यान तांकां एक चिठ्ठी सुद्दां हातीन मेळिल्ली आहा. ज्या चिठ्ठीचेर जी घटना घडली त्या आधार सद्या ह्या चिठ्ठीचेर आसतले. सद्या चिठी कितें बरयला तेचेर अजून लोकांक अजून काय आयकोंक येवंक ना पण ह्या बाबतींत फुडले जे संशयास्पद जी बॉडी सद्या जी घरान मेळिल्ली त्या चिठ्ठी वयल्यान सगळें जातलें की ही जी घटना ती खंयच्या आदाराचेर सद्या जाल्ली आहा. सद्या बिचोलीचे आमदार आणि बऱ्यापैकी लोक हांगासर जमलेले आहा आणि ही जी भयानक जी गजाल आहा ती सद्या त्याच्या बद्दल लोक सुद्दां खंय ना खंय तरी दुखद घटना म्हणून सद्या पळयता. ह्या बाबतींत फुडली जी तपास आसा सद्या बिचोलची पुलीस करीत आहा. तुमकां बेगीनच ह्या फुडली डिटेल आमी फुडें घेवन येता. पळयतात पुढे खातीर सिद्धार्थ कांबळे. अकॉर्डिंग टू द रूल बुक आमी डिस्कस करून दनपार मेरेन हाजेर डिसिजन घेता. आणि तो साऊथ गोवाक जर जालो जाल्यार यू आर व्हायलेटिंग दीस फ्रॉम नाव टू दनपार मेरेन. कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां अंडर 209 पावर्स दिल्ले आसा. हाऊस स्पीकर सर आय एग्री विथ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाऊस इज सुप्रीम. नोबडी कॅन डिक्टेट टर्म्स. तुम्ही रिकॉग्नाइज करता ओ ना करता तर करता मागीर हाऊस इज सुप्रीम म्हणून कितें उलयता तर इलेक्शन कमिशन cannot dictate terms. I'm on record. स्पीकर सर हे शॉर्टकट ना काय स्पीकर सर हे wrong. 259 this is a murder of the rules of स्पीकर सर हे this is a murder business of Goa. तुम्ही या पद्धतीने किती be suspended for this session. स्पीकर सर हे या पद्धतीने तुम्ही आज हे जे पास करते अख्खे बजेट पास सभागृहाच्या मध्यनाखाती तुम्ही अंडर वोट ऑन अकाउंट मान्य आसात आणि हय म्हणटा. पास द होल बजेट. पेप मारा तू बरं का टका. माननीय रेव्हेन्यू मिनिस्टर स्पीकर सर चालेल सगळं Demand number 715. चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकरान 27 वर्सांनी अशें पळोवंक नासतलें की 23,900 कोटी रुपया विदाउट डिस्कशन पास जाता. हे पयले फावटी स्पीकर सर 2013 स्पीकर सर आमी आमदार आसतना अशेंच सिच्युएशन अरायज जाल्ली. थोडी अकाउंटेबिलिटी दवरात. वोट ऑन अकाउंट करा. बजेट फूल पास करूं नाकात. हांवूय बी आतां ओपोजिशनान आसा आणि तुम्ही वोट ऑन अकाउंटर आयकता जाल्यार हांव हांगा बसता ना जाल्यार म्हाकाय तांचे बरोबर वॉकआउट करचो पडटलो. स्पीकर सर परत एकदा सांगता वोट ऑन अकाउंट आमी इतक्याच खातीर घेयना कारण येता ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागपाचें आसा. स्पीकर सर ताजो परत कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. ताका दिसता आसत आमी सेशन घेवचे ना अशें न्ही. स्पीकर सर आमी सेशन घेतले समवेअर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑर सप्टेंबर म्हणजे पास करता खरें बट ते एलॅबोरेट करून लोकांक सांगूंक मेळूंक ना. एलॅबोरेट करून लोकांच्या मुजीत ते मांडूंक मेळूंक ना. बट त्या खातीर स्पीकर सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता मनातीक आमच्या सगळ्या सभासदांच्या वतीन की तुम्ही हे एप्रोप्रिएशन बिल पास करचे आणि ह्या वर्साचे पूर्ण बजेट जे आसा पळय न्ही हे पासिंग करचे.
13 मार्च 2026 दिसा मेरेन चलिल्ले चर्चे उपरांत कपात सुचोवण्यो मतदानाक घालून त्यो सभागृहांत नाकारल्यो आनी अनुदानीत मागण्यो मतदानाक घालून मानून घेतल्यो आनी 16 मार्च 2026 दिसा 19 अनुदान मागण्यो मांडून मतदानाक घालून मानून घेतल्यो. गोंय विधेयक 2026 ह्या खातीरच्या अर्थसंकल्पातले संदर्भातले विधेयक सभागृहांत सादर करून मंजूर केले. सेशन जरी तर कटेल पासून केले इन द इंटरेस्ट ऑफ पोंडा जाल्यार वोट ऑन अकाउंट घेवपाक जाय आशिल्लें. ही इज पासिंग द होल बजेट विदाउट डिस्कशन ऑन एनी ऑफ द डिमांड्स. दिस इज अ मर्डर. नेवर एवर हैज सच थिंग्स हॅपन्ड. He dictatorial, so all of us, 6 of us have come out. We have come out in a protest. We've been hurt. They've basically, all of them have carried us from their marshal. हे म्हाका दिसता हिंगा स्पीकर बी काय ना. ही हुकुमशाही. हो सरकार जो आसा हो बुलडोजर सरकार जाल्लो आसा. तांकां फक्त चिड्डोन मारपाक जाय अशी परिस्थिती जाल्या. आमची जेन्ना बिलां आसा आनी बिलांक लागून आमी प्रोटेस्ट करतात सगळीं आनी सकाळच्यान आमी एक रुलींग पासून दिवंक ना म्हटल्यार तेंचो प्री प्लॅन जाल्लो की कशेय भशेन ही असेंब्ली आसा ती कटेल करपाची, ती भायर मारपाची. लोकांचे विशय आसा ते आयकुपाक रेडी ना. ते जाण आसा जे रीड आउट करता आनी तांकां खंय ना खंय फिक्सिंग करून ही मॅच फिक्सिंग जी करता तितून इतलेंच कळटा की हांगा भितुरल्यान आपणाक जाय तशी मनमानी करपाची, सेटिंगां करपाची आनी सेटिंगां करून गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा हे गोंयकारांचे प्रश्न भायर मारपाचे हे तरी दिसतोन येता. पयलींसून खबर आली की पोंडा इलेक्शन डिक्लेअर जावपा. जेन्ना क्वेश्चन कॉमेंट्स जाली तेन्ना सुद्दां मुटाले. सो हे प्री प्लॅन्ड, हे सगळें आज जालें ते प्री प्लॅन्ड. ही सगळीं नाटकां. हेंक खबर आसली हेंक सेशन घेवपा नाका. हेंक खबर आसली हेंक फूल बजेट पास करपा जाय आनी हेंक लोकांगेले डिमांड जे लोकांगे डिमांड्स आमी इंगेन येयले, जावं ते रस्त्या डिमांड, उदका डिमांड, सगळे इस्कला डिमांड, सगळे डिमांड जे जॉब्स नाय आज, हे सगळे डिमांड जे आज डिस्कस जावपा जाले हे आज जपकून कटेल करून हे भायर उडयले. पयल्यासून आमकां कळटालें कितें जे सेशन आतां हाडलां आमी जाणाले विदीन 6 मंथ पोंडा बाय इलेक्शन आसतली म्हणून सगळे जाणाले. सो स्पेशली हे प्लॅन केल्ले शॉर्ट सेशन घेवपाचे भाशेन काबार करपाचे आनी आयज बीजेपीचे सक्सेसफूल जाले. हे सेशन कटेल करपाक काबार करून बजेट पास करून आतां खाली 4 मिनिस्टरांचे डिमांड डिस्कशन जालां की ताणें एंटायर बजेट पास केला. तातूंत 79% डिमांड्स हॅव बीन पास विदाउट डिस्कशन. दीस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट. हे तांकां शॉर्टकट आनी कार्ट ब्लांच म्हळ्यार सारको ओपन चॅक मेळिल्लो आहा, ओपन रस्तो मेळिल्लो आहा असो मेळप न्ही. आनी ताजे खातीर जे कितें ऑल्टरनेट करूं येता तें सजेस्ट करप आमचें कर्तव्य जाता. तें हांवें केलां. हांव 2013 आमदार आशिल्लो आनी अशेंच सिच्युएशन आय वेटेड देर बिकॉज आय वॉन्टेड टू गिव एन एक्झाम्पल ऑफ 2013. They didn't have that example of 2013 because either they were not aware or they were not there. म्हजे आनी म्हजे वांगड्याचे भितर डिफरन्स इतलेंच आहा की तांकां हेंच जाय पूण ते भायर आयल्या. हांव थंय रावन हांवें तांकां सांगलां की अशें प्रेसिडन्स आसा. जेन्ना ते नाशिल्ले, ते सभाघराचे सभासद म्हूण नाशिल्ले, हांव आशिल्लो, अशेंच सिच्युएशन जाल्लें. तूंय आशिल्लो मुखेलमंत्री आनी तेन्ना तांणी वोट ऑन अकाउंट घेतिल्लो. तूं आतां फूल बजेट कित्याक पास करता? हो इतलोच पॉयंट. सो वॉट इज सेटिंग कितें आसूंक शकता? हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की अशें जावपाचें आहा म्हणून. इट इज सॉर्ट ऑफ अ माय प्रोफेसी कमींग ट्रू. आय हॅव सेड दॅट हें जातलें, अशें जातलेंच. इलेक्शन कमिशन डिक्लेअर करतलें, तातूंत पोंडा बाय इलेक्शन आसतलें. पोंडा बाय इलेक्शना खातीर कोड येतलो, तातूंत सेशन बंद उडयतले आनी बजेट हे बुलडोज करतले. तुवें म्हाका केन्ना कोणाच्या घरा गेल्लो पळयला, आयकलां? एक मनशाक कितें तरी एटिकेट आसपाक जाय राजकारणांत. आय बिलीव दॅट घरा ती व्हरप ना. जशें अंडरवर्ल्डान फॅमिलीक माननात, एकमेका भितर झगडीं करूं येता पूण तूं तेज्या भुरग्याक टार्गेट करप न्ही, दुसऱ्या फॅमिलीक टार्गेट. तशें राजकारणांत कोणाच्या घरा, प्रायवेट घरा वचप आनी एजिटेट करप आनी ताजेर फातर मारप हें नॉर्मली इज नॉट well accepted and it doesn't, I don't agree with it. But you are saying on a principle you are against 39A. 100% I'm against case to case conversions after the regional plan 2021's horizon period is over. Now you'll say you brought in 16B, but then that time the horizon period was not over. That these alliances and all these big names eventually don't matter. It is about who's on the field. कळ्ळें तुका? बाबुशान कितें सांगलें तुका की आपल्यान कोणाकूच केन्ना सो कॉल्ड लिडराक आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपोवंक ना, कॅम्पेन करपाक आपोवंक ना. सो
टू सम एक्सटेंट एग्री विथ वॉट ही सेज. लोक म्हाका वळखूंक जाय, लोकांक म्हजे भितर भावार्थ आसपाक जाय, आनी आसा जाल्यार आमकां मतां पडटली. ज्या दिसा हो भावार्थ वतलो त्या दिसा आमी पडटले. सो आय डोंट लूक एट दीस ग्रँड अलायन्स इन प्लेसीस वेर यू आर सपोज टू बी स्ट्रॉंग. तुम्ही सदांच म्हणटात की 2027 मेरेन तुमचे अलायन्स आसा. अलायन्स आहा तें बरें आहा, पण ती खरें आसा ना तें आसा तेन्ना तें कितें तें सोड. पूण तें सोड कितें, तोच मुद्दो न्ही. सोड कितें म्हणटा तुमी म्हाका? फातोर्डा मतदारसंघात कशें जाता, हय, थंय जर म्हाका लोकांनी वोट मारलो आनी सगळे सीट पसून आयले जाल्यार पसून मडगांवां जर हांव रावलोच ना जाल्यार कावन्सील म्हजें जायना. बरोबर. सो हांव ही सगळीं शापातां सांगता की हांव अशें करतलो तशें करतलें. फातोर्डान करता प्लस मडगांव, तें मडगांव करचेंच पडटलें म्हाका, ना जाल्यार हांव गेलो घरा. पोटवेंचणुकीत भाजपा आड उबो रावपाक मोगोच्या केतन भाटीकारान काँग्रेसीन प्रवेश केला म्हूण कळ्ळ्या उपरांत जायतो खवदळ जाल्लो. आयतारा फोंड्या पोटवेंचणुकीची तारीख आउट जाली आनी आतां काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार सांगता पक्षान केतनाक तिकीट दिल्यार आपूण ताचे खातीर वावुरतलो गोंय. आयकात ताचें म्हणणें. बाय इलेक्शनाचो टेन्युअर तुमी जाणा, एक 6 ते 7 म्हयन्याचो टेन्युअर आसतलो आनी जास्त ह्या निवडणुकेक संघर्श करून उडाटान करपाचो तसो कांय फायदो जावपाचो ना म्हज्या आनी भाटीकारा मदीं. पक्षाचो निर्णय जो कितें आसतलो तो निर्णय म्हाका मान्य आसा अशें म्हूण हांवें आमच्या अध्यक्षाक सांगलां. जर पक्षाक दिसता की भाटीकाराक तिकेट दिवची जाल्यार हांवें तांकां कळीत केलां की म्हजें कांय तशें ऑब्जेक्शन ना, हांव ताका सपोर्ट करपाक तयार आसा. तुम्ही पक्षाक सांगलेले आहा आपलें कांय ऑब्जेक्शन ना म्हणून? हय, पक्ष जो निर्णय घेतलो ताका म्हाजो पाठिंबो आसतलो आनी आमकां ह्या फावट BJPक कशी करून हरोवपाक जाय. कित्याक हे जे बाय इलेक्शनाचे जे कितें आज एक ट्रेंड सेट जातलो हो ट्रेंड 27 पर्यंत उरतलो आनी तें परसेप्शन हे आमच्या पार्टीक खूब फायदेशीर जातलें. मजगती केतन भाटीकर म्हणटा पक्ष जो निर्णय घेता तो आपल्याक मान्य. वॉट एवर पार्टी डिसाइड्स वी आर विथ द पार्टी. तांकां जर तिकीट दिली तुमी तांकां चालेल, डोंट इंटरेस्टेड. वॉट इफ इट गोज टू राजेश, आय एम विथ राजेश. इफ इट कम्स टू मी, राजेश इज विथ मी. हे फुडले 6 म्हयने खंयच्याय परिस्थितीन फोंड्या काँग्रेस जिखपाक जाय हेजेर काम करतले, हें म्हजें उतर आसा. दुसरे वटेन फोंड्या पोटवेंचणुके संदर्भात आमदार गोविंद गावडे आणि आमदार विरेश बोरकार कितें म्हणटात ते आयकात. लिगसी जर आमी मुखार जर व्हरतले आनी काही काळा पुरती जाल्यार रवी बाब नाईक हेज्या एका भुरग्याक तुमी तिकेट दिवची. आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट ही तिकेट जी आसा ती स्वर्गीय रवी बाब नाईक यांच्या कारणान. सो आमचो सगळ्यांचो हेतू आसा की ह्या BJPक घरा बसोवपाचे. एलायन्साचे आमी हेच्या पयलीं उलयले की आमी वी आर ओपन फॉर एलायन्स आनी आमकां जाय की एलायन्स जाल्ली सगळे एकटे येयल्ले, पण दुसरे सायडीच्यानूय तो अप्रोच आमचे फुड्यान जावपाक जाय. आमी रावल्ली आसा. आमी जे उलोवप आसा आमचे पयलू आमचे पार्टी मेंबर्स जे आसा ते आमची कमिटी आसा तेंचे कडेन पयलू करतले आनी ते जाले म्हणटूक आमी फुडलो जो अप्रोच आसा तो बाकीचे एलायन्साचे कोण आसा तेंचे कडेन घालतले. गोंयांत टायगर रिझर्व करपा खातीर कायदेशीर लढो सुरू आसतना हरमला एका रस्त्यार पट्टेरी वाघ दिश्टी पडिल्ल्याचो फोटो व्हायरल जाता. कांय दिसाळ्यांनी जाल्यार फोटवा सकट बातमी छापून हाडली. आतां हो वाघ आयलो तरी खंयच्यान, ताचो फोटो नेमको कोणें काडलो म्हणून आमी त्या मनशाचो सोद घेतलो जाल्यार तो फोटो काडपी मनीसूय ना आनी तो वाघूय ना. पट्टेरी वाघा विशीं कांय हरमलकारांक विचारल्यार ते सांगतात तांकां खंय वाघूच दिश्टी पडूंक ना. हाचे वयल्यान AI इमेज वापरून फोटो एडिट करून हरमला पट्टेरी वाघ दिश्टी पडिल्ल्याची वावडी कोणी तरी पातळिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. तशेंच हो फोटो गुगलाचेरूय घालून पळयल्यार तो AI जनरेटेड म्हणून दाखयता. काल जो सध्या फोटो व्हायरल जाता तो पळयलो तूं? जो वाघ आसा तो पट्टेरी वाघ, बिबटो वाघ पळयला. पण रातचे बी वाड्यार बी येता वाघ बी. फोटो 10 पर्यंत तरी आमी आसता. रातचे 10 ते 10:30 पर्यंत आमी हांगा 9 जाण भुरगे आसता. तो पर्यंत हांवें काय आमकां त्या देवा हेचे वाघाचे दर्शन बी तसलें कितें तें आमकां आयकोंक येयलें ना. बरोबर. आनी पयले पासून ना. तो खरोच फोटो वाघाचो आसा काय ना आसा ह्यो आतां आमच्यान सिद्ध करूं शकना. बरोबर. ते कोणी तरी सायंटिस्ट जावं आनी कोणी एडिट केल्लो आहा, बरोबर, कितें आहा काय आहा हे कोणी तरी पळोवन तो सांगूं शकता. बरोबर. ना हांवें पळोवंक ना बाबा. हांव हांगा 4 सुमार उठ्ठा आनी येता भायर लग्वीक बी. ओके. परत 5 तो येता, 5:30 असो येता आनी हांगा सद्गुरू ठाकूर म्हणून तोय येता हांगा हें करपाक, बरोबर, पासय मारपाक. तेका पण ते पण म्हाका सांगूंक ना बाबा वाघ हांगा दिश्टी पडलो म्हणून. सध्या हरमला वाठारांत ह्या देवळाच्या आजूबाजूक एक टायगर जो पट्टेरी वाघ फिरता म्हणून खंय तरी व्हायरल जाता आनी खंय तरी फोटो सोशल मिडियाचेर दिसपाक येता. हाचे तर आमी
ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपा खातीर हांगा पावले जाल्यार हांगा जी घरां आसात आजूबाजूची घरां आसात तांचे म्हणणें अशें आसा की हांगा अजून मेरेन तसलो वाघ आमी पळोवंक ना आनी काही जाणांचें अशें म्हणणें आसा की बिबटो वाघ जो आसा पण खंय तरी ते जनावरां जी आसात तांकां हानी करता पूण हांगा जर येवन जर पळयत जाल्यार किंवा हांगा लोकांक जर विचारीत जाल्यार लोक म्हणटात अजून मेरेन तसलो जरी वाघ आमी पळोवंक ना खंय तरी सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता म्हणून खंय तरी लोक भियेल्ले दिसपाक येता जो पट्टेरी वाघ जो ह्याच स्पॉटा फाटल्यान जे तुमी पळयतात ते कार आसा आनी जे देवाचे आर्क आसा थंयसून खंय तरी येता पळय वच आसतनाचे फोटो जे आसा व्हायरल जाल्ले आमकां सद्या दिसपाक येता पण तो खंय तरी आमी जेन्ना हांगा प्रत्यक्षान जेन्ना लोकलांक विचारले जाल्यार लोक म्हणटात अजून मेरेन तसलो वाघ पळयल्ले ना म्हणून. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळकी म्हणी. Matter was regarding the proclamation issued against Mr. Khosla. Now today we filed an application to tag our matter with the charge sheet that is filed against Mr. Khosla and other accused, and which matter is before the same court. So we have told the court, since the issues are interlinked between our matter and the matter that is in the charge sheet against my client, to tag this matter and hear both the matters together. The court has called upon the prosecutor to file the reply to our application today before time, and I have also sought time to file rejoinder to deal with the contents of the police in their say. According to me, what the police have said in their say may not be entirely correct. The public prosecutor has stated that there was some technical problem in issuing that proclamation notice to Mr. Khosla and showing him as an absconding, because according to the prosecution the 30 days mandatory period was not there. So on 7th April the matter is fixed.